नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। कोकण रेल्वेची येरादारी परत सुरू। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीच्या ॲक्सिडेंटात सोपिल्ल्याचो आकडो पावलो 22 वयर। 169 जखमीतले 24 जणांची भलायकी हुसक्याची। माविन म्हणटा पर्रीकारुस्ताचो फुडारी। बीजेपीचे सिटार दाबोळे रावपाची चल्ले तयारी। सुदीन म्हणटा दाबोळे मोगोचो सुवात जाल्यार मोगो घालतलो उमेदवार। गोंयांत उदकाचो 20% उणाव। 40% उदक वता फुकट। 192 MLD उदक वाडोवपाच्यो येवजण्यो। साळावले मुरगांव पायपलायन 3 म्हयन्यांत। उदकाचे उणावाचेर सुदीनाचो खुलासो। छत्तीसगडांतले गोयचे कोळशा खणीच्यो 38 फायली आयडीसी कडच्यान चौकशे खातीर चल्ल्यो सीबीआय। आयडीसीचे व्यवहाराची सीबीआय चौकशी। वीज प्रकल्पाचेर प्रस्नचिन्ह। शिरगांवचे लयराईची जात्रा मनयली उमेदीन। धोण आनी देवी होमखणांतल्यान पासार। जात्रे उपरांत लोकांची कौलाक गर्दी। पळयात शिरगांवची जात्रा। कुंकळे युनियनाचे पहिले अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्तीत देहरादूनचे ONGC वस्ताद। केरळाचे BPCL उपवस्ताद। खबर विस्तारान। कोकण रेल्वेची येरादारी 19 वरां उपरांत सुरू जाली। नागोटणे ॲक्सिडेंटात सोपिल्ल्याचो आंकडो 22 वयर पावला। 169 जखमी प्रवाशांतले 24 जणांची भलायकी हुसक्याची आसा। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीक ॲक्सिडेंट जाल्ल्यान आयतारा सकाळ सावन येरादारी बंद पडिल्ली। ट्रेनीचे इंजीन आनी 4 डबे रुळावेल्यान घसरिल्ले। गोंयच्यो 5 एक्सप्रेस रद्द केल्ल्यो। बाकीच्यो लोंडा मार्गावेल्यान सोडिल्ल्यो। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीक रायगड नागोठण्या लागसार अपघात जाल्ल्यान कोंकण रेल्वे मार्गावेली येरादारी आयतारा सकाळ सावन बंद पडिल्ली। फांतोडेर 4 वरांचेर रेल्वेचो ट्रॅक येरादारीक सुरक्षीत म्हूण जाहीर केल्ल्यान येरादारी परत सुरू जाली। सोमारा फांतोडेर सावन मार्ग येरादारीक मेकळो जालो। फांतोडेर 5 जावन 2 मिनटांचेर पयली मालगाडी ट्रेन सुटली। म्हणजे बद्द 19 वरां उपरांत रेल्वे येरादारी सुरळीत सुरू जाली। उपरांत हजरत निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस, CST मंगळूर एक्सप्रेस ह्यो ट्रेनी सोडल्यो। रातभर ट्रॅक नितळ आनी सारको करपाचें काम चालू आशिल्लें। मोठी क्रेन लावन ट्रेनीचे डबे ट्रॅकावयल्यान कुशीक काडले। कोंकण रेल्वेचो जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे प्रुडंटा कडेन उलयलो। सकाळी ट्रॅक रिस्टोर जालो सकाळी 5 आनी सगळ्यो ट्रेन आतां रिज्यूम जाल्यात आमचे। इवन गोवा बाउंड सगळ्यो ट्रेन आहा स्मूथली दिल्ली वचपाक सगळे कोंकण आज काय पडना। फक्त कांय जितले डायव्हर्ट केल्ल्यो आशिल्ल्यो तितले फाटल्यान वेळ वतला। गोंयच्यो सगळ्यो गाडयो नित्याचे वेळापत्रका प्रमाण सुरू जाल्यात। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीच्या अपघातांत मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 22 पावला। 169 लोक जखमी जाल्यात। तातूंतल्या 24 जणांची भलायकी गंभीर आसा म्हूण कळ्ळां। ट्रेनीचे इंजीन आनी 4 डबे रुळावेल्यान घसरिल्ल्यान ॲक्सिडेंट जालो। ॲक्सिडेंटा उपरांत गोंयच्यो 5 एक्सप्रेस ट्रेनी रद्द केल्ल्यो। बाकीच्यो ट्रेनी लोंडा मार्गावयल्यान सोडिल्ल्यो। म्हयन्याभरांतलो हो कोंकण रेल्वेचो दुसरो अपघात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। मनोहर पर्रीकारूच आपलो फुडारी म्हूण सांगून काँग्रेसींतल्यान राजिनामो दिवन बीजेपीचे विधानसभा तिकीटाचेर दाबोळे रावपाची तयारी माविनान उलोवन दाखयल्या। तो प्रुडंटाचे हेडॉनात उलयतालो। माविन म्हणटा बीजेपीत वतलो जाल्यार ताका 16 मेचे लोकसभेचे निकालाची गरज ना, मात टायमींग म्हत्वाचें। फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपा मोगो युती दाबोळी मतदारसंघ मोगोक दिल्लो। मात दाबोळी ढवळीकार ब्रदर्साची प्रॉपर्टी न्ही म्हूण माविनान आपल्या कमळाचे चिन्हाचेरच वेंचणूक लडोवंक जाय हें स्पश्ट केलां। सुदीन म्हणटा दाबोळे मोगोचो सुवात जाली की उमेदवार घालतले। दाबोळे मतदारसंघात पोटवेंचणूक जाल्यार बीजेपी आनी मोगो युतीचो भाग म्हूण मोगोचोच उमेदवार वेंचणुकेन घालतले अशें मोगोचो फुडारी आनी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केलां। 2016 नंतर जे जनरल इलेक्शन येतले थंय युतीच्या राजकारणात तो सीट आमचो आसतलो। कारण आमी तो लूज जाला फक्त 800 मतांनी आनी अशी आयडेंटिटी आमकां आशिल्ली। आज माविना ही आयडेंटिटी काँग्रेसीन दिल्ली आसा। आमकां अशा मनशाची म्हाका तरी अशा मनशाची मात्तूय गरज ना। मोगो पक्षान स्पश्ट भुमिकेक घेतल्या MGचो सीट आसा म्हणटकीर MG लडयतली न्ही।
MGPचो हें आसा, MG लढयतली आणि MG म्हणटा ते बसच्या बदलू धोरण स्पश्ट आशिल्ल्या कारणान सोमा गोम्याक MG दिवची ना. दुसरे वटेन माविन म्हणटा ढवळीकर ब्रदर्स फक्त आपलोच स्वार्थ पळयतात. ताका मगोच्या तिकेटीची गरज ना म्हूण माविन हेडोनात उलोवन मेकळो जाला. Now, will you be comfortable on a MGP symbol or you want BJP symbol? There is no question of MGP being there. Maybe there was a understanding between them and they were saying that it is a MG seat. What is the MGP today? In fact, I feel that Davlikar brothers should say Davlikar brothers party. MGP उरोना कित्याक दोन भाव elect जावन येता, दोनूय मंत्री जावपाक सोदता, म्हणजे तेय स्वार्थाक, आपल्या स्वार्थाक. So no question of MGP BJP. Dabolim is not the personal fiefdom of the Davlikar brothers or of MGP. काँग्रेस सोडून बीजेपीन वचपाची शक्यताय माविनान उलोवन दाखयल्या. Nation towards BJP would not change depending upon the results of Lok Sabha election. Yes, I want to make a categorical statement in that regard. That it is not that I am waiting for BJP to come to power at the center to take a decision. I think more or less my decision is taken. As far as I am concerned, I am very clear that I want to go to a leader who can utilize my services well, in whom I have faith, and whom I have faith can do something really something good for Goa. And I think I have found that leader. And it is under his leadership that I will land in a certain party. So you have found that leadership in Manohar Parrikar. Yes. Okay. There is no doubt about that. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत सध्या उदकाचो 20% उणाव आसा. 40% उदक वाट लागता. वेगवेगळ्या तालुक्यांनी मेळून 192 MLD उदका पुरवण वाडोवपाच्यो येवजण्यो चालीक लायिल्ल्यो आसात. साळावले मुरगांव नवी पायपलायन 3 म्हयने भितर घालून जातली. जायकाचीं कामां चल्ल्यांत. उपरांत मुरगांवचो प्रस्न सुट्टलो अशें म्हणत PWD मंत्री ढवळीकारान उदकाच्या उणावाचेर खुलासो केलो. सुदीन म्हणटा कुठ्ठाळच्या पुलाक आनीक 4 वर्सां कांयच जायना. तो मेरेन नवो पूल जातलो. नॅचरली ह्या दिसांनी खंयच्याय स्टेटींत आमी जर गेले आसत 20% उदक हे कमी जाताच. आनी त्या खातीरूच गव्हर्मेंटाचो मेन विशय की 100 MLD उदक सावथ गोवांत वाडोवपाचें आणि 25 आणि 27 52 MLD उदक फोंडा, तिसवाडी आणि ह्या सायडीन वापरपाचें. परत 15 MLD उदक पेडणे तालुक्यांत वाडोवपाचें आणि 10 MLD उदक काणकोण तालुक्यांत वाडोवपाचें. 15 MLD उदक शिरोडा भागांत वाडोवपाचें ठरयल्लें आसा. आणि त्या शिवाय बारीक बारीक ज्यो रुरल स्किमी आसा ताज्या अंडर फॉर एक्झाम्पल शिवडे एक 3 बंधारे आमी घातल्या. थंय 2 MLD उदक आमी तयार करपाचें थारायलां. आतां 1 MLD ऑलरेडी जाता. आतां बंधारा घातल्या नंतर दुसरो MLD जे आसा ते तयार जातले. आनी 2016 हे सगळे प्रश्न आमी सोडपाचो प्रयत्न करतले. आमचो जो वॉटर सप्लाय आसा सादारण 500 MLD वॉटर सप्लाय आसा. 500 MLDंतल्यान आमचो जवळ जवळ 40% वेस्टेज जाता. ही वेस्टेज जर कंट्रोल केली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे गोंयांत जितलें पॉप्युलेशन आसा, आमचे इंडस्ट्रीज आसा आनी इन्स्टिट्यूशन्स आसा तांकां उदक जाय तितलें आमचे कडेन आसा. आज जवळ जवळ 60% ऑफ द वर्क ऑफ जायका इज कंप्लिटेड. येता ते 3 म्हयन्यांत जे पायपलायनीचें काम आसा, मेन पायपलायन फ्रॉम साळावली धरण जो मोठो रिजर्वायर बांदला तो वेर्णा आनी फ्रॉम वेर्णा टू सडा हे काम मोठ्या हाणे चालू आसा. वेर्णा टू सडा हे सगळे काम पायपलायनीचे 3 म्हयन्यांत कंप्लीट करपाचो इरादो आमी दवरिल्लो आसा. SN Bobe and Associates is a consultant for Zuari Bridge. We could not offer him a work order because of code of conduct. In that case, we are completing all the by end of this month, and work will be started only after placing the work order. साधारण म्हजे हेचे प्रमाणे 1 वर्स वतलें आमकां सगळे प्रोसेस कंप्लीट करून टेंडरींग करपाक 1 वर्सा भितर. आनी साधारण 3.5 वर्सां आमकां कंप्लिशनाक जाय डेफिनेशन. सी सॅलिनिटी इन गोवा इज व्हेरी हाय.
पूण म्हाका दिसना 3-4 वर्सां ब्रिजाक कितें जाय तशें. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.